काली एक स्टेटमेंट आउट केला. आमकां सावथाकूच न्हू, आमकां गोंया सनबर्न नाका. सावथा हाडपाक प्रश्न ना आनी हे सरकाराक कापसतात ना. एक स्टेटमेंट काडपा लाय कोणाकूय गव्हर्मेंटाचो. सरकारान तूं कोणाकूय सांग मुडपाक कापसता जाता वय आम सावथ गोवा हाडे म्हूण. हेंकां आज लोकसभा दाखयली तें पुरो लोकांनी. हे सरकाराक लोकसभा दाखयली तें पुरो. आतां तुम सनबर्न जर तर हिंग हाडलो न्हू 2027 तुमकां येशें जाल्यार नाच. तुमकां चोय कितें करतलो लोक. आज गोंय पाड जालो सनबर्ना लागून. नॉर्थ आख्खें पाड जालां. आनी नॉर्था वयले लोक नाक म्हणटाय सनबर्न. आख्खो गोंय सनबर्न नाक म्हणटाय आनी तुम आतां सावथा हाडपाक प्रश्न करताय. सो पीपल ऑफ सावथ फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेम. तुम कालचो रिएक्शन सगळे अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल जे फोर्सीस आहाय तितल्यांकूय तुम चयलें काल की एवरीबडी हॅज ऑब्जेक्टेड. In fact, we would object sunburn for entire Goa. We do not want this sunburn. This sunburn does not add any value. तुम चल जाल्यार आमगे दोनदा हा तो डिसेंबरा म्हयन्या आमगे हॉटेल फूल आसताय. आमगे लोक गोंय क्रिसमसा जो येता सगळी आखी इंडस्ट्री बोलो आसता. गोवा इज पॅक्ड इन द मंथ ऑफ डिसेंबर. हो क्राउड घेवन हे सनबर्न फुलयताय थिंगा आनी म्हणटा सनबर्न आलो केला. अरे तुम जर खरें गोंयचो मोग बी आल्लो हितू वर्सां इव्हेंट करपाक जाल्यार तुम पावसां बी हाडे मरे इव्हेंट. तुम आमगेलो क्राउड होताय आनी सनबर्न रेडीमेड क्राउड घेताय ते. ऑफ सिजन हाडपा जाय इव्हेंट बट नॉट सनबर्न. तूं म्हणशी की पावसा सनबर्न हाडले जाल्यार अलाउड आहा काय म्हूण ना. सनबर्न म्हणटाय तो नाकाच बिकॉज इट हॅज क्रिएटेड अ बॅड इमेज. बिकॉज द इमेज ऑफ ड्रग्स that drugs is happening, boys are taking drugs, children are taking drugs, youth are taking drugs, drugs is being sold at a sunburn. This is everywhere, all over known, and that's the fact. So sunburn naka, but good events, bring it during the off season where people have a following. Good artist adai, bor artist adai, we are ready. Good artist, you bring them. Let us do family gathering events. Je families बाहेर येतल्यो participate करतल्यो. बाहेर son all following all artist आहे तेंका हाडे foreign artist हाडे गोंयांत. We are ready to participate. We are ready to give you space also voluntarily if you bring good artists and good bands from abroad who have a following. All over people from Europe, people from other countries will come because of that band is coming to Goa for a tour. तशें कोण कराय सनबर्न हाड म्हणटाय आमकां सनबर्न नाका. Sunburn has destroyed the culture of Goa, destroyed the Goan fabric. And in South, we are such a peaceful community. We are such a peaceful, peace-loving people. We still are struggling to ensure that North Goa culture of drugs that is happening, the disappointment that the people of North are facing. We are all struggling to ensure that it doesn't, spread in the South. Although it has started. Day to day, we are struggling with families who are coming here and reporting to us. आमकां सांगताय की आमगे भुरगे ड्रग्सां आहाय. हे पेरेंट्सां मात आहाय भुरगे. हे ड्रग्स घेवन तेंकां तें सोंसूं जायना. रिहॅबिलिटेशन करपाक हिंग येताय डिस्कस करपाक हाऊ डू वी हँडल अवर चायल्ड. तेन्ना चुरचूर दिसताय. सो हें जेन्ना सगळें ऑलरेडी चल्लो आहा हाऊ कॅन वी एंटरटेन. कोण आमदार एग्री जावपाना वेदर इट इज रुलींग ऑर ऑपोजिशन. एक आमदारान सांगचें बाबा आपण in favor of sunburn. कोण एकलो? I am telling you, you go and ask everybody, all the ruling MLAs of the south. You should ask. सगळ्या कोण विचारपा जाय. And let us see who wants to destroy Goa. Openly सांगपा जाय. And I am sure, I am confident about this point at least, that they will not speak. कोण म्हणपा नाय की ना धंदो जातलो गोंयकारांक धंदो हुंय करपा जायो कितकोन करपा जायो सगळें खबर आहा. आनी सनबर्नाचे गोंयकारांक धंदो जायना. आनी दोन दीस 3 दीस सनबर्ना पयशांचेर गोंयकार गिरेस्त जावपा ऑल कोण तितली येना. बट ते 3 दिसां प्रोग्राम करून कितली डिस्ट्रॉय जाता, कितली भुरगीं ड्रग्सां फसताय, कितली क्रिमिनल एक्टिविटीज जाताय ते सगळ्यांक चयलो. आनी नॉर्मल सिट्युएशन आमकां सांबाळपा जायना. पुलीस आहाय ते काटाय बायलांचे हात घेताय बायलां माताय बायलां मच लेव म्हणटाय. आनी हिंग एश करून हाडले जाल्यार आनी ह्यान धोताय कोणा भरोसा रावतले. सो आय थिंक इट इज अ नो फॉर द सनबर्न. इट इज अ नो फॉर द सनबर्न इन गोवा. फॉरगेट अबाउट द साउथ. फॉर गोवा वी डू नॉट वॉन्ट द सनबर्न दिस इयर. कित्याक लागून गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें दिसता सावथ गोवा करपाक. आयज जाल्यार गव्हर्मेंटान घेतलें तें डिसिजन आयकलो ना. बट इट हॅज कम ऑन द प्रेस media. It has come. I haven't heard any minister saying.
unless Murudala. But I don't think any minister has said it, and I feel that the ministers are smart enough now. They नोता देखून नाच मुटाय don't want Sunburn मुटाय निमान वक्ता मागीर वय मुटाय. But that will not happen. सावथान जायते हॉटेलवाले म्हणटा न्हू मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाला दाबोली पॅसेंजर येयनाय टुरिस्ट सो तेका लागून गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें काय. ना बट जे भाशेन हांवें सांगिल्लें तुका डिसेंबर इज ऑलवेज फूल सगळीं हॉटेल आमगे फूल आहाय सो सनबर्ना लागून हॉटेल फूल जावपा नाय. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू डिसेंबर आवर हॉटेल्स आर फूल दिस इज सीजन 100% ऑक्युपन्सी आसत आमकां 28, 29, 30th December we are 100% full. All our homestays are full. Rooms are packed here anyway. So Sunburn bringing here is not adding to our business. They are taking our business. Hotla je ta ite tingo son kop makle. So they are taking our business for those days. So this is a wrong concept. Aha te disani tum jari tori event ata esole. And yet this is not the right event. Event adpas hai, bor event adpas hai. Foreign artist adai. I will also be voluntarily ready to support and promote also. We want business. At off season आडाय सप्टेंबर महिना आडाय ऑगस्ट ना काबा जाल मुडी दिवाळी हॉलिडे ब्रिंग गुड आर्टिस्ट आडाय एंड लेट अस डू ईच कॉन्स्टिट्युएंसी एक इवेंट करूया ताकि ते कॉन्स्टिट्युएंसी बेनिफिट जाता. प्लान 40 आर्टिस्ट टू कम डाउन टू गोवा 40 bands every year and let's do promotion of tourism in that way. That is the way it has to be done.